नमस्कार. गोमंतक टीव्हीच्या साश्टीकारी कार्यावळीत तुमकां येवकार. सद्याक आमी आयज एक म्हत्वाच्या प्रश्नाचेर हांगा चर्चा करपाक आयिल्ले आसात आनी तो म्हणजे गोंयांतले जे आमचे एसटी भाव आसात तांकां पॉलिटिकल रिजर्वेशन मेळचें म्हणजे फाटलीं कितलीं तरी वर्सां तांची चळवळ चालू आशिल्ली. ताज्या फाटल्यान हो विशय आमच्या देशाच्या संसदेक आयलो, संसदेन कायदो पास केलो, ताका राष्ट्रपतीची मान्यताय मेळ्ळी आनी हो सगळो प्रोसेस जावन आतां 6 म्हयने जाले तरी आसतना फुडलो जो प्रोसेस जावपाक जाय, एक ऑथॉरिटी नोटिफाय करून फुडलो प्रोसेस करपाक आसा तो जायना. ताका लागून परत एकदां एसटी भावां मदीं एक उचंबळाय निर्माण जाल्या. मेन म्हणटा ते 2027 जे इलेक्शन येवपा विधानसभेक तातूंत भितर एसटी भावाक रिजर्वेशन मेळटलें काय कितें असो हें जाल्लो आसा. तांचे भितर एक दुबाव निर्माण जाल्लो आसा आनी ह्या फाटभुंयेचेर काल मडगांवां हे आमकां रिजर्वेशन मेळचें म्हूण ज्या संघटनेन चळवळ सुरू केल्ली ते पॉलिटिकल मिशन पॉलिटिकल रिजर्वेशन ह्या संघटनेच्या वांगड्याची काल एक मडगांव बसका जाली आनी तांणी एक उलो दिला की फाल्यां ते आझाद मैदानाचेर वचून धरणे धरपाचें आसा. कारण तांकां ते म्हणटात की आमचें सरकार न्हिदलां आनी सरकाराचे दोळे उगडपाक जाय, ताका लागून आमी हे धरणे धरतात. आनी ह्या विशयाचेर आमी आज चर्चा करपाक आपयल्यात ते हेच मिशन पॉलिटिकल रिजर्वेशन हाजे निमंत्रक बाब एडवोकेट जुआंव फेर्नांडीस येवकार. म्हाका एक सांग, तुका काल अशें तुमचें कितें अशें दिसलें तुमकां की काल मिटींग घेवचें आनी हो कॉल दिवचो धरणे धरपाचो? सी आमी जेन्ना हो इशू अभ्यास केलो तेन्ना आमकां दिसून आयलें की कायदो चाली लागपा खातीर सरकारान कितें तरी करपाक जाय. म्हणजे रिजर्वेशन मेळपा खातीर, रिजर्वेशनाचो काय हे जावपा खातीर, रिजर्वेशन मेळपा खातीर जें कितें करपाक जाय तें आनी खंय तरी त्रुटी सरकारान दवरल्या हें आमचे नदरे मुखार आयलें. आनीक मागीर आमी बसले उपरांत एक बसया अशें म्हणून निर्णय घेतलो, कित्याक आतां असेंब्ली चालू आसा आनी असेंब्ली चालू आशिल्ल्या कारणान सरकाराचेर दबाव वाडपाचो एक बरें माध्यम आमकां मेळ्ळे कडेन आसा. म्हणटकीच हें सरकाराच्या नदरे मुखार हाडून दिवपा खातीर आमी काल बसले आनीक सगळ्यांक मेंबरांक सांगलां की बाबा सरकारान कितें करपाक जाय आनी कितें केल्यार आमकां रिजर्वेशन मेळपाक शकता नाजाल्यार मेळपाक शकना हाजेर आमी जाणीव करून दिल्या. आनी त्या प्रमाणे आमी सरकाराचे दळगुडपा खातीर फाल्यां 10 वरांचे साकून धरणे बसतले. ना पूण कित्याक अशें जालें? कारण तुमी मागताले कायदो पास जावचो म्हणून. कायदो पास जालो, बरोबर, ताका आमच्या राष्ट्रपतींनी ताका मान्यताय दिली, बरोबर. सो आतां अशें तुमकां कितें दिसता? आतां सी शेड्यूल ट्रायब रिएडजस्टमेंट बील जें आसा तें ऑगस्ट 2024 टेबल जाल्लें. हय. मागीर तें 5 ऑगस्ट 2025 पास जालें आनी मागीर त्या उपरांत ताका प्रेजेंट एसेंट मेळ्ळें. आतां त्या कायद्या प्रमाणे सेक्शन 1 सबसेक्शन 2 अजूनय इलेक्शन कमिशनाक पावर दिवना. ओके. आनी पावर दिवपाचें नोटिशन सरकारान काडपाक जाय सेंट्रल गव्हर्मेंटान. ओके. आनीक जो मेरेन नोटिशन काडना सेक्शन 1 सबसेक्शन 2 हाजे प्रमाणे तो मेरेन इलेक्शन कमिशन काम करपाक शकना. जो मेरेन इलेक्शन काम करपाक तांकां पावरच मेळना तो मेरेन आमचो मुद्दो जो आसा मुखार वचपाक शकना. स्टेट गव्हर्मेंटान ना, इट हॅज टू बी ब्रॉट आउट बाय द सेंट्रल गव्हर्मेंट. म्हणटकीच कायदो केल्या पूण इलेक्शन कमिशनाक पावर दिवना. अशें तुगेलो रिएडजस्टमेंट जें बील आसा तें म्हणटा की कमिशन म्हणल्यार इलेक्शन कमिशन, सेन्सस म्हणल्यार 2001 सेन्सस, पूण अजून इलेक्शन कमिशनाक काम करपा खातीर पावर दिवना. बट ते सेंट्रल गव्हर्मेंट दिवना, सेंट्रल गव्हर्मेंटान दिवना. म्हणटकीच आतां स्टेट गव्हर्मेंटाचे आमी दबाव हाडचो कित्याक पडटा? स्टेट गव्हर्मेंट हांगा बीजेपी सरकार आसा, वयर बीजेपी सरकार आसा. म्हणटकीच एटलिस्ट स्टेट गव्हर्मेंटान सेंट्रल गव्हर्मेंटान जागृताय हाडपाक जाय, बाबा तें कळीत करपाक अशें बेगीन करा म्हणून. ओके. पण म्हाका एक सांग, तुका अशें कित्याक लागून तुका अशें दिसता की एक वयरच्या हो म्हणटा आमचो सीएम म्हणटा की 2027 जे विधानसभा इलेक्शन जातलें थंय तुमकां रिजर्वेशन आसतलें असो सीएम हें करता. दुसरे तुमकां अशें कित्याक दिसता की हें जावचें ना म्हणून? सीएमान कितले स्टेटमेंट केल्यात, कितले पावटी पेडे खायले, तोंड तेंची गॉड केलां, पूण कायद्यान अजून ती कंप्लीट जावना. जो मेरेन कायद्यान कंप्लीट जायना प्रोसेस तो मेरेन आमकां रिजर्वेशन मेळप शक्य ना. ओके. म्हणटकीच आतां कायद्यान प्रोसेस समज कंप्लीट जालो, आतां सेक्शन 1 सबसेक्शन 2 कमिशनाक पावर दिले, इलेक्शन कमिशनाक पावर दिले,
कमिशनान तुगेले 2001 सेन्सस घेवन खंयची असेंब्ली रिजर्वेशनाक नोटिफाय जावपाक शकतात हाजी समज पब्लीश केलें आनी समज एंटायर प्रोसेस कंप्लीट केलो जाल्यार आमकां कदाचित 2027 रिजर्वेशन मेळपाक शकता, नाजाल्यार बेश्टें तोंडी सांगलें म्हणून मेळपाक शकना. सीएम सांगून जाल्यार होम मिनिस्टरान स्टेटमेंट केला. इवन मद असेंब्ली डिजॉल्व जाल्यार तुमकां पण हो जर तुमचो प्रश्न जर आमच्या सेंट्रल गव्हर्नमेंटा कडेन आहा जाल्यार इट शूड बी थंय हें जावपाक येता, थंय ताजेर सोल्युशन येवपाक जाय. बरोबर. सो जे खासदार जे आसात तातूंतलो एक काँग्रेसीचो आसा, एक तो मंत्री आसा, म्हणजे तिसरो आनी एक राज्यसभा खासदार आसा. हांचे कडेन तुमी वचून मेळ्ळे कितें? आमी जेन्ना बील पास करपाक जाय आशिल्लें हय. तेन्ना आमी तांकां सगळ्यांक मेळ्ळे आनी आमच्या एफर्ट्सा लागून बील खंय तरी तेडे लागलें. आतां आमी स्टेट गव्हर्मेंटाचे कित्याक दबाव हाडटात? कित्याक स्टेट गव्हर्मेंटान समज तांकां हें केलें कितें रिक्वेस्ट समज केलें जायत ओर कळीत केलें जायत जाल्यार जावपाक शकता न्ही. आमी तांकां मेळटलेच. समज खंय तरी मुखार आसतना आमी मेळटलेच तशें आमी ठरयलां बी. ना पण तुमकां असो एक दुबाव आसा की सेंट्रल गव्हर्नमेंटाक हे थंड आहा ते बिकॉज ऑफ हांगा साकून हांगा गोंयांक जाय की हे बील येवपाक नाका, ताका लागून हांणीच हांच्या सांगण्या वेल्यान सेंट्रलान थंय कितें थंड दवरल्या. कदाच जावपाक शकता की तांचेर दुसरे तेंगे आमदारांक जे आमदारांक रिजर्वेशन लागून खंय तरी आपली सीट सरेंडर करची पडटा तांकां खंय तरी सो तुमकां तांच्या दबावाक एखादी त्या बळी पडपाक शकता. 2001 सेन्ससाचे प्रमाण जर तुमकां जर दिलें जाल्यार तुमकां म्हाका सांग कितले हे जाता? वी आर एलिजिबल फॉर 4 सीट्स. 4 सीट्स आनी वीच कुड बी आतां खंयची सीट दिवपाची तें इलेक्शन कमिशन ठरयतलें एज पर द तेंगे डाटा समज केले उपरांत इलेक्शन कमिशन ठरयतलें. तुमचे कडेन एक डाटा आसतले ते जर पळयले तुमचे पॉप्युलेशन खंय चड आहा? आतां चड पॉप्युलेशन आहा म्हणटा तें सांग्यार, केपेंदर, नुवें, सालसेटीन आनी प्रियोळ हे 4 कॉन्स्टिट्युएन्सी एसटीचें सगळ्यांत चड पॉप्युलेशन आसा. ओके. म्हणटकीच कदाचित ह्यो 4 कॉन्स्टिट्युएन्सी रिजर्व जावपाक शकतात. सो ह्या हातूंतलो खंयचे म्हणटा सांगे, केपें, प्रियोळ आनी नुवें. सो एक म्हणटा एक आमदार आसा तो आमचो सुभाष फळदेसाय आसा, दुसरो ते पिरियोडा आसा तो गोविंद गावडे आसा, तिसरो आमचो नुवें आसा तो सद्या अलेक्स सिकेरा आसा आनीक केपें एल्टन आसा. सो हातूंतलो भितर खंयचो आमदार प्रेशर हाडटा दिसता? आतां रुलींग जे आमदार पळय आसात न्ही कदाचित आनीक ते आपल्या आमदारांक स्पेसिफाय करपा खातीर अशें हें करपाक शकतात न्ही. आनीक ऑपोजिशन आमदारांक शाणपण जावपाक शकना. आतां कोण आमकां सांगतले आतां? तातूंत जर आतां कन्सिडर केलें तर 2 ऑलरेडी ऑपोजिशन जाले. तुगे केपें म्हणटा ऑपोजिशन जालेच बरोबर, एल्टन, आनी गोविंद गावडे म्हणटा तो रुलिंगा आसून तो ऑपोजिशन जाता बरोबर. सो उरले एक तर हो आमचो कोण तो सुभाष फळदेसाय नाजाल्यार अलेक्स सिकेरा. आतां एक्झॅक्टली कोण दबाव हाडटा कितें पूण सरकार करना हाजे वयल्यान खंय तरी आमकां दबाव पडटा की खंय तरी दबावा लागून करना ओर अशें जावपाक शकता की एसटीक जे बीजेपी सरकार आहा तें आमकां ग्रांटेड धरता या कितें करतले अशें एखादें जावपाक शकता. तांचे पूण खरें अशें तुमी कितें केलें तांचें कितें करपाक शकता तुमी सांगलें पळय मरे कितें करपाक शकता ते. झेडपीक आयले जालें कितें आमी कितें करपाक शकतात आनी शकनात. इज अ डेमोक्रेसी. हांव तुका कित्याक लागून हें करता, हांव तुका तुजें कोत्र किंवा तुजें हें बी न्ही, तुका मातसो आनीक तुका हें करून तुजे कडल्यान आन्सर मेळचे ताका लागून हांव हें करता. बरोबर. आमी नेरे कमी आनीक आमी समज एक पाट दाखयले म्हण दाखोवपी आमी मान भागोवपी लोक न्ही. कळ्ळो तुका? एक इशू समज पेटले जाल्यार पेटून दवरपी. जॉन दिसना तुमकां की तुमचेच भितर कितले तरी फ्रॅक्शन्स आहा दिसना तुमकां? फ्रॅक्शन आसतलीच पूण फ्रॅक्शन आसा म्हणून खंय तरी आमची डिमांड जे घटनेत दिल्ली डिमांड आसात ते खंय तरी डिनाय करप बरोबर ना. ताका लागून तुमी फाटी उरल्या कितें तुमचो जो हो एक नेटान जो मागणी मुखार वचपा आशिल्ली इट्स बिकॉज ऑफ दीस फ्रॅक्शन्स. कितें खंय तरी कोण तरी वेगळी आयडियोलॉजी आसता, खंय तरी दुसरी पार्टी जुळिल्ली आसता, खंय तरी आमचे मध्ये आसतलेच नो इश्यू. पूण अशें असं म्हणून खंय तरी ज्या घटनेत दिल्ले अधिकार आमकां डिनाय करप बरोबर ना. ते सरकार कर्तव्य न्ही. वेदर आतां एक सांग म्हाका आतां खंयच्याय समाजाक डिमांड करनासतना इजिली मेळटा जाल्यार आमकां कितें त्रास. आनी त्या दुसऱ्या समाजा मध्ये खंय तरी दुफळी आसना,
खंय तरी तेंचे मध्ये हें आसना म्हणल्यार डिव्हिजन आसना तरी खान तांकां मेळटा आमकां कित्याक मेळना. जॉन अनेक म्हाका हें सांगपाक की तुमचे 4 आमदार आसात तुमच्या कम्युनिटीचे आनी 4य जाण सरकारा भितर आसात. गोविंद गावडे पसून हांव कन्सिडर करता आतां म्हणटा हेका तेजे थंय सीएमा कडेन की मातशें वांकडे जाले आसतले पूण 4य जाण आतोन गांवकार हो तो आमचो आतोन वाज मे बी होच पळय इंडिपेंडंट आसूं पूण तो बीजेपी इतले तुम 4 हे आसतना त्या लेवलाचेर जायना. सी कितें आहा ताका आमचे आसूं ते आमचे सद्या आमचे म्हणना ते पार्टीचे आमचे खरे तेन्ना आमचे मनीस समज आमची प्रश्न समज लावून धरना आमची समज ते खंय तरी सरकाराक जाग काडपाचो प्रयत्न करना जाल्यार ते आमचे कशें जातले. ते पार्टी जाले न्ही. करनात ते आतां तुका असेंब्ली पयल्याच कळटा मरे असेंब्ली ते खूंय आवाज काडटा आमचो मुद्दो खंय तरी ऑपोजिशन काडटा विजय सरदेसाय काडटा युरिया आलेमा काडटा एल्टन बाब काडटा पूण आमचेच आमदार काडिना म्हणटकीच इवन गोविंदय काडना दे आर मोर लॉयल टू द पार्टी दॅन द इवन कम्युनिटी. गोविंदय काडना काय म्हणटा गोविंद खंय काडटा मिनिस्टर आतां काडटा जाल्यार पळय आतां मिनिस्टर गेले ते आतां सी दे आर मोर लॉयल टू द पार्टी दॅन द कम्युनिटी. असा तेन्ना मागीर कम्युनिटी प्रश्न फाट पडटले आनी पार्टी मुद्दे आतां मुखार येतली न्ही. सो अशें म्हणप शक्य आसा की तुमचेच लिडर फेल जाल्ल्यान तुमकां जे अधिकार मेळपा आशिल्ले ताजे फाटल्यान तुमी कुशीन उरल्यात अशें म्हणप शक्य जातलें. आतां कांय लिडरांचो स्वार्थ आसता आपल्या आपूण सम आवाज काय पडटा तिकेट मेळत ना मेळत अशें बी भिता ते ताका लागून एखादी त्या कम्युनिटी मुद्दे पडले पाड आपल्या खंय तरी शेकर जाल्यार पुरो अशे लोक आसता. तांगेले जर हे रिजर्व जाले जाल्यार तांकां वेल्यान आनीक चान्स न्ही तांगेले आनी कोण उरचे ना तेच येतले ना तें बरोबर पूण आतां ते कितें जालां आतां काणकोण रिजर्व जाले दर्या रमेश तवडकर बिलोंग्स टू दॅट वेल्यान बाकीचे कोण आसात ते आपोआप येत जातले न्ही कुशीन वतले. ना बरोबर पूण तुमी आतां हेच प्रश्न तुमी एसटी जावन कित्याक मुद्दो काडना म्हणून गोविंदा जावं रमेशा जावं आमगे आंतरवादा जावं गणेशा जावं तुमी विचारप केन्ना बरें. तुमी केन्ना विचारूंक ना आमी ताका वचोन कितले पाड मेळटा आमकां नाही आमी जेन्ना आनी गणेश उरला मरे आमी गणेश विचारलो जेन्ना मिशन सुरवात करची पयलीं हय. आमी तेमकां सगळ्यांक मेळ्ळे वतना आमची टिंकाला मारली तुमचे कडेन जातली काय म्हणून पूण आमी टिंकल मारली थोड्यांनी तुमच्या लिडरांनी ह्या आमदारांनी ह्या चार आमदारां पैकी कोण ते हांव सांगना ह्या चार आमदारां पैकी एकल्यान काय म्हणटा लिडरांनी थोड्या अशें म्हणू हे 4 आमदारां पैकी एकल्यान आमदारांनी म्हणटा तुका पूण आमची लिडरांनी बी आमची टिंकल मारली तुमची जातली काय म्हणून सी केल्याने होते आधी केलेच पाहिजे अशें म्हणटात न्ही. म्हणटकीच आमी आमचे कडेन जाता तें करून दाखयलें आतां सरकारान जें उरलां तें करपाक जाय. ओके आनी व्हडली एक सी दीस अ मॅटर ऑफ मे बी अराउंड 1 मंथ सरकाराक समज पॉलिटिकल विल पॉवर आसा आनी सरकाराक दिसता की ह्या लोकांक तांचो घटनेन दिल्लो अधिकार मेळपाक जाय जाल्यार सरकारान हें इमिडिएटली करपाक. सो पूण फाल्यां आतां तुमी फाल्यांचो कॉल दिला आझाद मैदानाचेर मेळचें म्हणून तुमी दिता आसतना तो इतले काही तयारी बी काय कोण दिली ना काल अकस्मात तुमी मेळ्ळे आनी एक कॉल दिला आनी म्हणजे स्पॉन्टेनियस टायप हें जाल्लें आसा. सो फाल्यां कितें दिसता तुका कितली हें जातलें. सी कितें आमी आतां जो आमी कालच बशिल्ले कालूच कॉल दिला पयलीं कांयच तयारी करूं ना तेच सांग तुका विदीन अ शॉर्ट नोटीस पूण लोकांक दिसता खंय तरी आमच्या समाजाचेर अन्याय जाता लोक झेरूं येतले आनीक आमकां सगळे साथ दितले अशें आमकां काल गोविंद शिरोडकरान आनी एक हें केला कोण एस्पिरंट आहात ताणीय जॉईन जावचे म्हणून आमदार जावपा कोण एस्पिरंट आहात ते आसात ते आसात ताणीय जावचे म्हणून बरोबर सी कितें आतां हो मुद्दो आतां समाजाचो म्हणटकीर सगळ्यांनी साथ दिवप म्हळ्यार तेका आनीक मातशी गती मेळटा तेका आनी मातशी पावर मेळटा सरकाराची दबाव येत न्ही. पण एक तुवें मान्य करतना की सद्याक झेडपी आहात त्यो बीजेपी कडेन आसात पंचायती बी चडश्यो बीजेपी कडेनूच आसात म्युनिसिपालिटी बीजेपी कडेन आसात आमदार तर तांगेलेच आनीक तूं म्हणटा अशें की पार्टीचो प्रेशर किंवा पार्टीच्या एफिलिएशना लागून ते ह्या मुवमेंटाक येवपाक फाटीं फुडें सरतात. सो तशें जाल्यार हे तूं इतले लोक येतलो कसो म्हणटा ते सगळे सी इतले आसून आमी लोऱ्या मैदानाचेर अरावंड 2-3 हजार लोक हाडून मिटींग घेतिल्ली ना. आमी सरकार तांचो आसून आमी हांगा पणजे रस्तो मोर्चा काडलो मरे आमी आमचे कडेन बी लोक आहा न्ही. ओके हां सी समर्थक सरकार समर्थक आहात पूण आमचे समर्थक आहा न्ही
त्यांचे थोडे आनी कितें आतां समज खंय सरकाराक समज दाखोवपा नाका जाल्यार तेंच्यांनी बिहायंड द कर्टन काम करपाक न्ही अल्टिमेटली दे ऑल्सो गेटिंग बेनिफिटेड आउट ऑफ इट. आमी खंय तरी पड्ड्या हाटल्यान तरी काम करपाक जाता. पड्ड्या हाटल्यान आपले लोक धाडून आपूण खंय तरी सायड रावपाक जाता तशें कांय ना. ते मुद्दो सगळ्यांचो हो जॉनाचो आनी हो गोविंदाचो मुद्दो न्ही. ओके. सो म्हाका जॉन म्हाका आतां लास्ट एक क्वेश्चन तुका विचारपाक जाय तो म्हणजे आतां जर तुमी म्हणटा तशें की एक मदीं पयलीं तुगेलो बील पास टेबल जावन कायदो जावपाक 1 वर्स केलें. ताचे फाटल्यान तो कायदो जातकीर आतां ते फुडलो प्रोसेस करपाक आनीक 6 म्हयने गेले. सो हें जर पळयलें जाल्यार ते मुद्दम करूं किंवा आनी कित्याक लागून करूं हांगा साकून प्रेशर आयिल्ल्यान जावं किंवा खंयच्या जातकीर जावं पूण डिले जाता हें मान्य. सो हेंच जर उरलें तर अशेंच उरलें आनी जर 2027 तुमकां तुमचो जो अधिकार आसा तो मेळूंक ना जाल्यार ते 27 इलेक्शन जातलें अशें ना. एखादी डिसेंबरा 26 जावपाक शकता. फुडले जर 27 जर सेन्सस घेवपाचें आसल्यार डिसेंबर 26 पसून ते इलेक्शन जावपाक जाता. फकत उरलं तें फकत एक वर्स. सो हे 1 वर्सा भितर हें जर जालें ना जाल्यार वॉट वील बी युअर नेक्स्ट स्टेप? सी कितें आतां आमचो सीएम आहा डॉक्टर प्रमोद सावंतानी अश्युरन्स दिला की खंयचे परिस्थितीन 2027 मेळटली म्हणून. इवन आमचो होम मिनिस्टर आसा अमित शाहान कमिटमेंट दिला आमचे मुजीर की इवन मोदी असेंब्ली डिजॉल्व जायतू जाल्यार आमकां रिजर्वेशन मेळटली म्हणून. आतां समज तेंची उतरां फेल गेले जाल्यार आमचें कितें करपाक तें आमी वी आर इन डेमोक्रेसी. तूं सांगता पेडे खावयले म्हणटा. पेडे खावून कांय जालें ना म्हणटा. पेडे खावयले केसी पेडे तेमी एमपी इलेक्शना पयलीं खायल्ले आनी ते उपरांत खायले. मागीर सी आतां जेन्ना आमकां फुडें तशें दिसपाक लागलें तेन्ना खंय इफेक्ट जाता कळटा तुमकां एमपी इलेक्शना बी. आनी समज आमकां ते समज 2027 समज बीजेपीची कॅन्डिडेट साऊथ गोवाक पडल्या ती बिकॉज ऑफ तुमकां हें दिवना म्हण पडल्या दिसता. सी लोकांक खंय तरी आक्रोश आसताच न्ही. नॉर्थ गोवा कशें आयलें ताका? नॉर्थ गोवा सी वी आर सी ट्रायबल चड डॉमिनेट खंय आहा साऊथ गोवा न्ही. नॉर्थ गोवा कमी आहा न्ही. आनी ते मागीर खंय तरी इफेक्ट जातलोच न्ही मागीर. ओके. खंय तरी इफेक्ट जातलोच. तूं आतां सांगपाक सोदता हातूंतल्यान सांगपाक सोदता 27 कितें जातलें? 27 आमकां रिजर्वेशन घटनेन दिल्लो अधिकार मेळपाक जाय. सी मेळ्ळो ना जाल्यार मेळना कितें करपाचें मागीर इलेक्शन पळया मरे मागीर जे साऊथ गोवा लोकसभा केल्या त्याच विधानसभेत जातलें. पळया मरे मागीर पळया न्ही. पूण साऊथ गोवा विधानसभेक सॉरी आमचे लोकसभेक केल्या त्याच विधानसभेत जातलें. सी आमी वी वील डू अ मास मुवमेंट. कशें करपा तें मास मुवमेंट करतले. ओके. कळ्ळें तुका? कित्याक आमचो ही आमकां भिक्षा न्ही. हो आमचो घटनेन दिल्लो अधिकार. आनी कितें 2003 साकून आमकां आतां डिनाय करीत आसात. हो आमचो अन्याय न्ही. म्हणटरी अन्याय पयस करप कोणाक कर्तव्य? सरकाराक कर्तव्य न्ही. आनी जेन्ना तुमी डबल इंजीन सरकार आहा म्हणटा तेन्ना आनी स्पिडीन जावपाक जाय काम आमचें. तुमगेले गोंयची हे आनी दिल्ली इंजीन हांचे भितर हे जालें सिंक्रोनायझेशन जायना. आमगे हिशोबा बाबतीन तेंची खंय तरी संक्रांत जायना दिसता न्ही. कित्याक एक्ट बील पास करपाक 1 वर्स गेलें. मागीर तें आतां जे कमिशनाक इलेक्शन कमिशनाक पावर दिवपाक आनीक 6 म्हयने गेले. एक्चुअली हे विदीन 1 मंथ दे कॅन कंप्लीट द एंटायर प्रोसेस. ओके. सामकी सोंपी आसा. पूण सरकाराक समज पॉलिटिकल बील आसा जाल्यार करपाक जाता. आनी म्हाका दिसता वी आर स्टील ऑप्टिमिस्टीक. ओके. दॅट बाय 2027 वील गेट द रिजर्वेशन. ओके. लेट अस सी. हाजेर आमी ही हांगा चर्चा थांबयतात. एक गजाल खरी की हो जो गोंयच्या आमचे एसटी हे जे कोण आसात कावडा कुर्मी वेळीप हांकां जो एसटीचो स्टेटस मेळिल्लो 2003 मेळिल्लो आनी 2003 मेळटकीर म्हाका आनीक खरें अशें 2010 पसून तांकां रिजर्वेशन मेळपाक जाय आशिल्लें. बाकी कडेन सगळे स्तराचेर जालें रिजर्वेशन जालें. आमचे इवन जिल्हा पंचायत स्तराचेर पसून जालें. पूण अजून आमच्या विधानसभा हाजेर हें रिजर्वेशन जायना. सो एक तरेन हो एसटी समाजाचेर केल्लो एक अन्याय. आनीक मेन म्हणटा तें आतां फाटीं जेन्ना कायदो पास जाल्लो तेन्ना मातशें होप आयिल्लो की जातलें आतां मेळटलें. पूण आतांय पळोवपाक गेल्यार दिसता की डिले जाता. ते कित्याकय लागून मुद्दम जाता कित्याक आनी कितें जाता तें प्रशासकीय जे कोण आसा तांकां खबर आसता पूण डिले जाता ही गजाल सारकी. सो फाल्यां धरणे धरपाचे आसात. ताका कितले लोक जातले कितले हे जातले ते फाल्यां कळटलें. आनीक जॉन म्हणटा तसो की जर जायना जाल्यार 27 कितें करपाचें तें आमी दाखयतले.
ह्या ताजेर आमी ही चर्चा थांबयतात. एकच मागतात की जे कोणाक जर अधिकार आसलो तो ताका मेळप, हो घटनेन दिल्लो अधिकार तो तांकां मेळपाक जाय. इतलेंच म्हणटात आनी आमी चर्चा थांबयतात. देव बरें करूं. आनी आमचे पळोवपी आहा ताकाय देव बरें करूं. पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.